Surgीचो प्रकाश वांकलो देवतारोक जेसू दिसलो देवतारोक जेसू दिसलो वैभवी पुतेवाचो ओनोळखी आंकवारिलो सुपुलो बालोक जालो सुपुलो बालोक जालो सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां जेसू कृपा दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिनवासून मारिया फेर्नांडीस आयज आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून ही भेट भेटयता देवान तिचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया तशेंच आमी मागता सगळ्या पुर्गतोरींतल्या आत्म्या पासत आयच्या दिसाक आमी खेरीत भाशेन जीं कोण बरीं ना तांचे पासत मागुया गॅस्पर द सांतोस हो कॅन्सराचेर आड झुजता देवान ताका पिकोणेचो हात लावंक मागुया आमचो एक तरणाटो शेतकार माडाचेर चडटा आसतना सकयल पडोन ताका आयज सर्जरी आसा खेरीत भाशेन ह्या तरणाट्या पासत मागुया जॉय फेर्नांडीस ताका देवान पिकोणेचो हात लावंक ताचे पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया आयज जावन आमच्या गोंयांत नवो एअरपोर्ट मोपा आयज उक्तावणी जाता खेरीत भाशेन मागुया त्या शेतकाऱ्यां पासत जे मागतात आपणाची जमीन वेल्या पूण आजून जॉब दिवंक ना वो कंपेन्सेशन सारकें दिवंक ना अशें म्हणून रडटात त्या शेतकामत्यां पासत मागुया आनी सरकारान तांकां फावो ती नीत दिवंक तांचे पासत मागुया आनीक जो डिवायड आमच्या गोंयांत नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा मदें जाता बो करून ह्या टॅक्सीकारांक लागून जाल्यार खेरीत भाशेन मागुया देवा लागीं आमच्या गोंयांक हो सुसेग फावो कर आनीक सगल्यांनी बरे भाशेन रावपाक सगल्यांनी बरे भाशेन जिवपाक आमकां सगल्यांक कृपा मागुया आमच्या सरकारा पासत खेरीत भाशेन मागुया जें कितें बरें आसा आमच्या गोंयचे पासत तें तांणी करूंक आनी जे चुकीच्यो वाटो तांणी धरलेल्यो आसात फोटिंगपणां जीं चलतात तीं सगळीं बंद करूंक आनी हें करूंक देवान तांकां फावो ती जाणवाय दिवंक आनी हे जाणवायेक आमच्या सरकारांतल्या मंत्री मंडळान आनी हेरांनी फावो तो जबाब दिवंक आमी तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया आयज आमचो आदलो पाब साहेब बेनेडिक्ट 16वो ताचो इंतीर खेरीत भाशेन ताचे पासत मागुया आनी आमचे पवित्र सभे पासत जी पवित्र सभा ह्या पाब साहेबान फुडें व्हेली हे पवित्र सभे पासत आमी आमची मागणी देवाक उबारुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुरेस्पळा देवाची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मोगाच्या बाबयनू खेत भाशेन आमी देवाक आर्गां दिवया देवाक दिन वासूं ह्या दिसा पासत ह्या वेळा पासत आनी फावो ते रितीन वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी सगळीं आमी बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोरपदा देवाक आनी तुमकां बाबयलो म्हजो न्याय विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो प्रात हो म्हजो प्रात हो म्हजो बडोट प्रात पासत बागेन सदांच सांकवाल मारे सगळ्यां देवतां भोगतां आनी तुमकां बाबयलो म्हज्या खातीर आमच्या सोळेस्पा देवा लागीं प्रार्थना मागता सोरपय दादयो आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया कोनवाड्या बापा तुज्या एकल्याच पुताच्या जल्मान तुजे पोरजेची सोडवून अजापांनी तुवें सुरू केली ह्या बावतान आमकां तुज्या सेवकांक थीर कोर आनी तो आमकां दाखयता ते वाटेन चलून
बासायलोल्या वैभवांक आमी पावोशें कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू देशी. तो खरो देव पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. भाग्योन जुवांचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, एकामेकाचो मोग करचो होच संदेश तुमी सुरवातेक तान आयकला. कायना सारकी आमी जावं नये. तो नोश्टांचो पूत आसलो देखून आपल्या भावाचो ताणें जीव काडलो. कित्या पासत ताजो जीव काडलो जायत? कित्याक ताचीं कर्तुपां बासकोळ आसलीं, पूण ताज्या भावाच्यो कोरन्यो प्रमाणीक. भावा भयणीनो, संवसार तुमचो द्वेस कोत्ता जाल्यार तुमी अजाप जावं नाकात. मरणांतलीं भायर सरून आमी जिविताक पावल्या म्हूण आमी जाणो, कारण आमच्या भावा भयणीचो आमी मोग कोत्ता. मोग करिना तो मरणांतूच आसा. आपल्या भावाचो द्वेस करता तो मनीस प्राणघातकी. प्राणघातक्या सोवें सासणाचें जिवीत केन्नाच उरोना म्हूण तुमी जाणोत. हाचे वरवीं आमी मोग वळखूंक पावल्या की आमचे पासत ताणें आपलो जीव दिलो. तशेंच आमी आमच्या भावा भयणी पासत आमचो जीव दिवंक जाय. कोण एकलो ताका संवसाराची ग्रेसकाय आसुनूय गोरजेक सांपळल्या आपल्या भावाक पळयत, पूण ताजी दया करिना जायत जाल्यार कशे भाशेन देवाचो मोग ताजे सोवें आसत? सुपुल्ल्या भुरग्यानो, खरो मोग म्हणल्यार उतरांनी आनी जिबेनूच न्हय, बोगोर कोरन्यांनी आमी दाखोवंक जाय. आमचे ओतोसकोन आपणाकूच गुन्यांवकार दिसल्यार लेगून एकेच कुणे वरवीं आमी स्वता पोरमणें चलता म्हूण आमकां गमून येतलें आनी आमचीं काळजां ताचे मुखार आमी शांत कोत्तल्या. कित्याक देव आमचे ओतोसकोना परोस व्हड आनी सोगलें ताका तावें. प्रितीच्या भुरग्यानो, आमचें ओतोसकोन आमी गुन्यांवकार म्हूण दाखयना जायत जाल्यार देवा मुखार आमकां पूर्ण विस्वास आसा. देवाचें उतर जबाब. कुशलकायेन सर्वेस्पराची सेवा करात. म्हणुया, कुशलकायेन सर्वेस्पराची सेवा करात. सर्वेस्पराची सेवा करात. आनंदान ताजी भोक्ती करात. सोदगितां गावन भितर सरात. संतोशान येयात देवा मुखार. जबाब. कुशलकायेन सर्वेस्पराची सेवा करात. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रोचणार. तो आमचो बापूय. तो सांबाळणार. विस्वासान या तर ताचे मुखार. आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब. कुशलकायेन सर्वेस्पराची सेवा करात. तो गवळी, आमी ताज्यो शेळयो मोयपासान चोरून सांबाळलोल्यो. ताचे मुखार या. तो आमचो देव. आमी ताजो लोक, ताची पोरजां. जबाब. कुशलकायेन सर्वेस्पराची सेवा करात. ताच्या दारवोटेक काडून येयात. ताज्या मंदिरान भितर सरात. देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात. सोगलीं बरोबर गायात. जबाब. कुशलकायेन सर्वेस्पराची सेवा करात. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो. ताचो माये मोग सासनाक उरतो. ताज्या उतराचेर विस्वास आमचो. पिणगेचे पिणगेन तो विस्वाशी. जबाब. कुशलकायेन सर्वेस्पराची सेवा करात. उद्गार. Zoe sorvesporak, zoe, zoe sorvesporak, zoe, zoe, zoe sorvesporak, zoe, zoe sorvesporak, zoe, zoe. दिसा मोदें पवित्र दीस आयज आमचेर उदयन आयलो. येयात सगळ्या राष्ट्रांनो, सोम्याक नमस्कार करात. कित्याक आयज एक ओड उजवाड
संवसाराचेर परजळ्ळा. Zoe salves sporat, Zoe salves sporat, Zoe, Zoe, Zoe salves sporat, Zoe, Zoe salves sporat, Zoe, Zoe. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. महिमा तुका सुन्या. फुडल्या दिसा जेजून गॅलिल्याक वचूंक येवजिलें तेन्ना ताका फिलीप मेळ्ळो आनी जेजून ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. फिलीप बेतसायदाचो आसलो. आंद्रे आनी पेद्रू हेय तेच नगरांतले आसले. फिलिपाक नातानियल मेळ्ळो आनी ताणें हाका म्हणलें, मोइजेसाचे सुमुतींत आनी प्रवाद्याच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा तो आमकां मेळ्ळा. तो नाजरेचो जेजू, जुजेचो पूत. नातालेनान ताका म्हणलें, नाजरेंतल्यान कितें बरें येवंक शकता? फिलिपान ताका म्हणलें, ये आनी पळय. जेजून नातानेलाक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हणलें, हो पळयात एक खरो इज्रायली, ताचे सवें कसलेंच भास्कोळपण ना. नातानेलान ताका म्हणलें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं तूं अंजिराच्या झाडा तळा आसतना हांवें तुका देखलो. नातानेलान ताका परतिपाळ केलो, गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इज्रायलाचो राजा. जेजून ताका म्हणलें, तुका अंजिराच्या झाडा तळा हांवें देखलो, इतलेंच तुका हांवें म्हणलोलें देखून तूं विस्वास दवरताय? ह्या वून उदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलोय. आनी ताका म्हणलें, हांव तुमकां सोच सांगतां, स्वर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चडलोले आनी देंवलोले तुमी पळयतल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाब भयणो, जेन्ना एक सिमनारिस्ट वो एक कॉन्वेंटान एक माद्र जावंक सोदतात, ती भितर सरूंक सोदतात जाल्यार कांय पावटी आमी पाद्री यादनीक तांकां जेजूची शिकवण दितात. जावं इस्कॉलान जावं हेर जाग्यांचेर इगोजेनी जे कोण भुरगे आशेतात पाद्री जावंक माद्री जावंक, तिकेत भाशेन शिकवण आसता आनी शिकवण जावं वोकेशन प्रमोशनाचेर. आनी जेन्ना हे वोकेशन प्रमोशन चलता कांय पावटी भुरगे म्हणटात आमी जावंक पाद्री जावंक सोदतात, माद्री जावंक सोदतात आनी आपली फॉर्मां भरतात. आनी कांय पावटी ते येवन पळोवंक सोदतात कशें जिवीत एक सिमनारींत आसता, कशे भाशेन एक माद्रीचें जिवीत एक कॉन्वेंटांत आसता. आनी कम एंड सी प्रोग्राम आसता, यो आनी पळय. आनी जेन्ना हे प्रोग्राम ती हाजीर जातात जावं मिसोळ जावंक कशे भाशेन ते तांचे प्रोग्राम चलता, जावं सिमनारींत जावं एका कॉन्वेंटान कशे भाशेन ती तांचो टायम टेबल फॉलो करतात, कशे भाशेन ती तांची मागणें करतात. आनी ती तांकां लावन घेतात की आमी हो कित भाशेन अनुभव घेतले, आमी हो सिमनारींत जॉयन जातले, हो कॉन्वेंटान जॉयन जातले आनी एक पाद्री हो यादनीक जातले आनी देवाची शिकवण आमी दुसऱ्यांक फावो करतले. मोगाच्या बाब भयणो, आयज तशेंच कितें नातानेल हाच्या जिवितांत घडटा. जेन्ना फिलीप जेजूचो अनुभव घेता तेन्ना फिलीप वचून नातानेलाक सांगता आनी नातानेल म्हणटा, ह्या नाजरेंतांतल्यान कितें बरें येयल्लें आसा. आनी जेन्ना तो
खरेपणी एका अंजिराच्या झाडा तळा पोंदा आसता तो जेजूचो अनुभव घेवंक पावता. जेन्ना जेजू ताका आपयता, खरेंच तूं म्हजें म्हाका वळखताय काय म्हूण तो जेजूक विचार करता. मोगाच्या बाबूय न्हू, आमी गोडे देवा विशीं जावं जेजू विशीं आयकलां खरें, पूण जेजूचो अनुभव जावं देवाचो अनुभव खरेपणी आमच्या जिवितांत अनुभवला तो एक प्रश्न जावन आसा. जशें परी नातानियल फकत गोडे आयकल्लें आसतलें, पूण जेन्ना तो जेजू खरे भाशेन मेळटा, ताचो अनुभव घेता, तेन्ना तो कित भाशेन खरेपणी ओळखूंक पावता. आमी गोडे जेन्ना एका मनशाक गोडे वळखना, जेन्ना आमी ताचे कडेन उलयता, ताचे कडेन आमी ताचो अनुभव घेता वा ताचे विशीं ताच्या जिविता विशीं आमी विचार करता, तेन्ना खरेपणी आमी ताका वळखता. तेन्नाच आमी त्या मनशाची खरी ओळख मेळटा. तेच भाशेन आमी जेन्ना जेजू कडेन उलयता, खरेपणी देवा कडेन उलयता, तेन्ना जेजूचो अनुभव आमच्या जिवितांत आमी अनुभवूंक पावता. आमी गोडे जायत्या विशीं आयकलां, जावं देवा विशीं जावं जेजू विशीं दुसऱ्यांनी आमकां सांगलेलें आसा, पूण खरेपणी आमी आमचो अनुभव जेजू विशीं जावं देवा विशीं आमी कशे भाशेन घेता काय हाचेर विचार करुया. आयज जेन्ना आमी जेजूचो अनुभव घेता, कित भाशेन आमच्या जिवितांत बरी नवसोडणी येवंक पावतली. तर आयज ह्या मिसा भेटेन वांटो घेता आसतना ह्याच आमची कल्पना जावनी की आमी देवाचो अनुभव खरेपणी घेवंक आनी तोच अनुभव आमी दुसऱ्यांक दिवंक आमी वावरुया. गायन घेऊया C4 पेज नंबर 29. C4. आमची पातकां धुवून काडून निर्मळ काळजां तुका वोवून देवा आनी मनशा मोदें सदां करून शांती करून देवा आनी मनशा मोदें सदां करून शांती करून आसा जेजू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो आसा जेजू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो गोडली तुका हांसली तोंडां संसार सोगलो उबार मोरून तुजे मुखार बाबा पावूं संसार सोगलो उबार मोरून तुजे मुखार बाबा पावूं. म्हज्या बाबून म्हज्यान तुमचें बलिदान सुरपयदा देवपाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र विचारवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या देवा, आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां वरतीं देणी आमी तुजे कडशीं घेता आनी तुका परतून दिता. तो तुवेंच आमकां दिलाय तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारान सासनाच्या देवा, सोर काळयान सोर उरताय, आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
तुजो उनोत सोब मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाचे किरकोळ दोळ्यां मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमचीं काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सोर्गीच्या सोल दोलबारां सांगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. मुसर्गीक तुका जय जय, सर्वेस्पराचें नांव ताका जय, मुसर्गीक तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पळयत, तूं सगळ्या पळयतपणाची जोर. तुज्या पळयत आत्म्यांक धाडून तेणी पळयत करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समळ पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यान सासणी कोर्राचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावताचो गुटपोर गोटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी अंतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो सोडून चिकास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या गोवळी बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिगा प्रिती मोगांत वाडूय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा आमच्या आदल्या पाप साहेबा बेनेडिक्ट 16वो हाची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांचेय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पविदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. मोगाच्या बाबयनो, आमी जेजूचो अनुभव घेवंक जेजू सोरशी येता तेन्ना ताची सोरशी आमी उलोवंक भोव म्हत्वाचें. आनी तेन्नाच आमकां जेजूचो खरो अनुभव आमकां मेळटलो. तर आयज ह्या मागण्या वरवीं आमी कित भाशेन जेजू कडेन उलोवया. आमचे बापा सर्गींच्या जें नांव पळयसा तुजें आयज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो एकलाय आमकां दी आनी आमचे इश्कोल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तान्या पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडुंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशें उतरेकता तर आमकां जेवदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सुरकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटीक पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पुणच्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजो चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची शिले तूं देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाका पयल्यान सगली सुभागी सुम्या ते म्हज्या भितऱ्यांचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका पलकी मेवतली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन प्रार्थया प्रितीच्या बापा
जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणाच्या बोळान आमचें जिवीत जेजूच्या जिविता सारकें कोर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. जय सवी आसूं. सर्पदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येत क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोध उपकार. एक चोत्राय धरची फाल्यां वर्साचो पयलो शुक्रार सकाळी मीस जातले. मिसाचे पयलीं फाल्यां 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जातली. सांजेर भोव पवित्र संस्काराची बोजवण आसची ना. गायन घेऊया H8 पेज नंबर 110. H8. Maria cantar nitla uschiavin balog Jesu utbala utrevegi kadam shirkusaguru utbala utrevegi kadam shirkusaguru soitana sampolole bau tuce